नमस्कार आणि योकार हांव महिमा तुमचे परत एकदा स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीन. आयज आमच्या वांगडा एक युनीक अशी पर्सनॅलिटी आहा जेका तुमी एडवोकेट म्हणून वळखता, पॉलिटिकल लिडर म्हणून वळखता. तुमी गॅस केलाच आसतले कोण आसा ती म्हणल्यार प्रतिमा कुतिन्हो. सो योकार तुका. थँक्यू महिमा. आता तुझ्या इंट्रोडक्शनान हांवें खूब कितें तुवें अशें किरदार निभयला म्हणूं येता. सो हू इज रियल प्रतिमा हे जे आसा ते काय यू हॅव समथींग एल्स ऑल्सो लायक. Apart from being a political leader or political activist, as you said, by education lawyer, I'm also a daughter of ex-headmaster John Mendonça and Elizabeth Mendonça ji second चली हांव. I'm also a wife of the ex-chairperson of Margao municipality, though I was also the vice chairperson elected of Margao municipality, and a mother to two children. That is, एक म्हणटा तो व्हडलो चलो म्हजो प्रथम कुतिन्हो हू इज नाव डुईंग हिज इंटर्नशीप मेडिकल केला तेणें डॉक्टर. आनी दुसरें म्हणटा तें शाशा हू इज स्टडींग फिजिओथेरपी इन केलीस. सो दीस इज प्रतिमा. सो टेल मी आता तू इतले सगळे किरदार निभयता आमी पयलाच, बट लायक पयलीं जेन्ना ल्हान आसतना तुका कितें एक्सपिरियन्सीस अशें मेळ्ळा जे तुका पब्लीक लायफान तूं आतां इतले फियरलेसली उलयता पळय. सो खंय ना खंय अशें म्हणूं येता तुका की तुज्या पास्ट लायफान चायल्डहुडान तुका तशें कितें जालां तुज्या वांगडा, सो दॅट नाव यू आर स्पिकींग अप. See, when I was schooling in Presentation Convent, I remember I was the monitor. So from there म्हाका तें inspiration जालें I inspired जालें that okay, I have the capacity of being a good leader or handling things. So मागीर गेलें हांव तितूंत हायर सेकंडरींत आशिल्लें RMSान. मागीर थंय संदी मेळ्ळी म्हाका कल्चरल युनियन लिडर जावपाची. मागीर तशें कारे लॉ कॉलेजांत देखून हांव लॉ शिकतालें तेन्ना I was the secretary in charge. So these things motivated me, and the best part was Indira Gandhi, who is known as the Iron Lady of India. आयज तो खंय तरी नांव म्हाका दिल्लें आसा गोंयकारांनी. So she was my inspiration, she was my idol. I used to always, when I was schooling also, I had the habit of reading. वाचप म्हाका जाय आशिल्लें, and in reading I used to make it a point to read about Indira Gandhi, her struggles, her fight, her ideology, her persona, her performance. So she was one inspiration, and हांवें चिंतलें की वाय नॉट इफ इंदिरा गांधी बींग अ लेडी फर्स्ट ती आमची प्रायम मिनिस्टर बींग अ लेडी प्रायम मिनिस्टर वाय नॉट आय कॅन डू अ बीट ऑफ इट म्हणून. पूण खंय तरी आशिल्लें म्हज्या आवयक वेन आय वॉज स्टडींग लॉ. हांव सदां कॉलेज मुवमेंटांत आशिल्लें तेन्ना खंय तरी म्हज्या आवयक दिसलें की नाका पॉलिटिक्स हें डटी, एंड यू आर ऑल 3 daughters ऑफ मायन एंड आय वॉज लायक अ टॉम बॉय. नाका म्हणून शी हॅड दॅट रिजर्वेशन्स. But it was my father who told my mother she's got those qualities and I can see something in her at a very young age. She's got taka to flame asa ujo asa jan asa the she can make a difference, and that is the reason I carried on. And then I ended up becoming the lady councillor जाले हांव मडगांव म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड 16तल्यान. भरपूर मतांनी लोकांनी म्हाका इन माय 20s. देन रोखडेच यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन्स आयले. राहुल गांधीन हें दवरलें इलेक्शन्स नॉट सिलेक्शन. सदांच सिलेक्शन जातालें. लिडर सांगतात आनी प्रेसिडेंट सांगता तो भुरगें जातालें, पूण तितूंत ना. देर वर इलेक्शन्स, इन दॅट इलेक्शन फेज पीपल वोटेड द यूथ. मागीर देन संदी मेळ्ळी म्हाका. राहुल गांधी अँड द नॅशनल काँग्रेस लिडर्स दे गेव मी द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिकमींग अ महिला काँग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट इन यंग एज. सो तेंय हांवें बरे भशेन केलें. आनी देन हियर आय एम डुईंग वर्क फॉर गोवा एंड गोवन्स टुडे. So as you said, like you are into politics, like you are like a political leader, then advocate, then politics activist. So which role is closest to you? Like तुका तू तो prefer करता चड तितून तो role perform करपा. See, every role has got its own due importance asa. Political activist I am doing right today, taking up issues for Goa and Goans, going out of the way, जावं ते police station जावं hospital जावं कोणाकी कितें क्रायम जाला, इनजस्टीस जाला, कोणा आवाज ना, वॉयस ऑफ द वॉयसलेस तें जावपाक आयज हांव जाली फाटलीं 2 वर्सां करपा लागलां. पॉलिटिकल ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेन आय वन इलेक्शन्स ऑफ म्युनिसिपालिटी एंड वेन आय वॉज अ यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आनी आख्खे महिला प्रेसिडेंट आशिल्ले, आख्खे गोंय भोंवपा पडटालें. तेन्ना ते मुद्दे वॉट इज क्लोज टू फायट पॉलिटिकली ऑल्सो यू गेट अ स्टेज टू परफॉर्म. एंड एट द सेम टायम सी एज अ लॉयर आय कॅन टेल यू लॉ शिकला, बट दॅट लॉ एज्युकेशन बेजीक एज्युकेशन आदोगासी केली ती म्हाका आयज खंय तरी पॉलिटिक्सांत आनी पॉलिटिकल एक्टिविजम हे आसा पळय एक्टिविजमाक खूब काम आयिल्लें आसा. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन
democratic right, everything, you know. So that it goes in hand, so each and every role is important. So you can say it's like one clubbing together. So, Now you said like voice for voiceless. yeah. So you talk very fearlessly, like काय तुका भंय ना कोणाचो आनी तूं डायरेक्ट उलयता कितें उलोवपाचें आसा. लायक तुका हो करेज खंयच्यान येयलो, लायक डू यू हॅड एनीथींग लायक आपल्याक करपाक जाय हें तेंच्या खातीर, or just it came up? In this past 25 years in this political journey, I'll tell you, social worकांत हांवें पळयलां की जायते जाणां आसता मुगो, तांकां न्ही जायते अत्याचार जाता. थोडे कडेन न्ही चलयांचेर, हांवें तुका मागीर इन्स्टन्सीस दिता हांव, खंय फॅमिली सपोर्ट नासता, फायनान्शियल सपोर्ट नासता, फिजिकल प्रेजन्स आसा ते आसना, सोशियल स्टिग्मा आसता. खूब चलयांक घरा कडेच अत्याचार जाता, खूब बायलांचेर घरा कडेन अत्याचार जाता. अंडरस्टूड. खंयचे बायलेन समज चलयांक देखून जल्म दिलो जाल्यार माय आसता ऑर तुज्या हें आसता पळय नंड्यो आसता, थंय देखून तांकां त्रास जाता, पूण तांकां उलोवपाक कोणाचो सपोर्ट आसना, कोणून कोणून मोत्तात म्हणटा पळय तशें. सो तसली केसीस म्हजे कडेन जेन्ना येवपा लागल्यो, वेन आय स्टार्टेड सींग, वेन आय वॉज प्रॅक्टिसींग लॉ फॉर 2 years, आय प्रॅक्टीस अंडर बार्नट डिसोजा, दॅट इज इन मारगांव. दॅट टायम आय यूज टू सी एंड आय यूज टू फील सो बॅड. कोण येताले आनी म्हणटाले आमचे कडेन पयशे ना, कोण म्हणटाली फॅमिली सपोर्ट ना, कोण म्हणटाले आवय बापूय तांकां खबर आहा वॉट आय एम गोईंग थ्रू इन लॉज, कितें म्हाका त्रास करता, हें हाडूना म्हूण जोत हाडूना, तें हें हाडूना. सो म्हणटाली की आवय बापूय म्हणटा म्हणून लग्न जालें गेलें, आमच्यांनी जबाबदारी न्ही, आमची तुका लग्न करपाची आमकां जबाबदारी आशिल्ली, काबार तुका आनी जागो ना. ह्यो केसीस इतली येवपा लागल्यो आनी द वर्स्ट पार्ट वॉज दे डिडंट हॅव मनी टू फायट दोज केसीस. सो आय सेड वाय नॉट. सगळी आयज पळय टुडे आदोगासी केल्ली आनी प्रॅक्टीस कंटिन्यू केल्ली. आयज हांव म्हयन्याक ना म्हणल्यार सुसेगाद मिनिमम पूण 5-6 लाख जोडटा आशिल्लें. बट आयज म्हाका तें सॅटिस्फॅक्शन चड मेळटा की आय एम डुईंग दॅट वर्क, हेल्पींग पीपल विदावट टेकींग मनी, बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर मोर इम्पॉर्टंट. सो ते ब्लेसिंग्स आसा ती पयला आसतले. खंयचोय मुद्दो जो हांव घेता पळय ह्या फावटी हें घेता पळय आतां खंय जावं, म्हाका एक रेस्पेद म्हणटा तो मेळटा, पुलीस स्टेशनांत आसूं ऑर अक्रॉस द गोवा, हॉस्पिटलांनी आसूं अक्रॉस द गोवा, खंयच्या ऑफिसान गेल्यार तो एक रिस्पेक्ट, एक मान म्हाका ऑफिसर्सूय दितात, ब्युरोक्रेट्सूय दितात. आनी आय डोंट हॅव टू गो फार, इवन जायते जाणां कडेन हांव खंयच्या ऑफिसान गेल्यार दॅट थिंग इज देर दॅट प्रतिमा आयला कोरिया कितें कित्याक दे नो इट्स जेन्युन. आय डोंट चार्ज एनी वन. केन्ना लायफान म्हणटा तें हांवें इतलें केलां, कोणेंय सांगचें की प्रतिमान केन्ना 2 रुपया घेतल्या म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी, इवन द विक्टिम्स आसता पळय, ती त्रासा पडटा पळय, केन्ना केन्ना इतलें वायट दिसता की आय मस्ट हॅव ऑफर्ड देम कॉफी, बट आय हॅव नॉट. सो आय एम डुईंग दीस सेल्फलेसली बिकॉज आय लव गोवा एंड गोवन्स. जशें तुवें आतां म्हणलें पळय बायलांचेर अत्याचार जाता, चेडवांचेर अत्याचार जाता. सो वॉट वन मेसेज यू वूड लायक टू गिव टू देम, लायक भितरल्यान भायर सरा, ऑर कितें सांगूंक सोदता तूं तांकां? सी आय वॉन्ट टू टेल यू इन वीच सेंच्युरी नाव खंय पावल्या हांव. आयज चलयो मनशां खंयच ना, बायलो मनशां खंय ना, डायरेक्टली चंद्रार पावल्यो आसा. बेस्ट ऑफ हॉस्पिटलान डॉक्टर नर्सी म्हूण आसा, बेस्ट ऑफ एज्युकेशन सेंटरान टिचर्स ह्यो एडमिनिस्ट्रेटर मागीर हेड मिस्ट्रेस म्हूण आसा. कॉप्स पुलिसान पळयात तुमी व्हडल्या SP देखून जावन DGP जाल्ल्यो आसा. सो बायलो सगळ्या कडेन पावल्यो आसा. तो एक टायम आशिल्लो मुगो, देर वॉज अ टायम वेर वी यूज्ड टू फील नो बायल म्हणल्यार कितें चूल आनी मूल. चूल म्हणल्यार कितें तूं रांदचें कुणें आसपाचें आनी दुसरें म्हणटा मूल करपाचें आनी ताका वयर काडपाचें. पूण आयज तें ना. आयज वी हॅव गॉन, सी द जनरेशन वेर वी आर इन वीच सेंच्युरी. सो आय एम टेलिंग गर्ल्स, there is nothing to feel bad about or feel फाटल्यान to let yourself down if you are facing any injustice or anybody like तुजेर कितें तरी अत्याचार जाता तेन्ना भिवपाची गरज ना. हो हांव डायलॉग म्हणटा. हांव प्रतिमा सांगता भिवपाचो गरज ना. कोण ना जाल्यार प्रतिमा पूण आसा आनी प्रतिमा आसतलें. इफ आय कूड टेक दॅट केस फ्रॉम केपें एंड सीट इन द पुलीस स्टेशन टील 10:30 इन द नायट आनी PIचे तकलेर बसलें हांव. एक भाव आपले स्वता मायनर भयणेक रेप करतालो, कंटिन्यूअस रेप करतालो आनी ताका आदार नाशिल्लो. कित्याक फॅमिली ऑल्सो वॉज सेईंग लायक सोशल स्टिग्मा आनी तो एकलोच जोडटा एंड शी वॉज गेटींग रिपीटेडली रेप्ड फ्रॉम द एज ऑफ 12. रक्ताचो भाव. शी केम टू मी, शी डिडंट हॅव मनी, खूब गरीब घरांतलें. हांवें तें डिस्क्रिमिनेट पळोवना, कोण हिंदू मुस्लीम कॅथलीक म्हणून ताजे हांवें मॅटर घेतली, बसलें, ताका हाडलो. आयज तो मगो टील नाव 6-7 म्हयने जाले थंय आसता खंय कोलवाले. मागीर दुसरी मॅटर तुवें पयली आसतली म्हापसा, एक राज ठाकूर म्हणून प्रशांत राज ठाकूर, तो खंयचो भायलो, तेणें नांव एडॉप्ट केलें. तो कांय गोंयचो न्ही, खंयचो तर भायलो, तो गोंयचो कांय न्ही. ताणें तशेंच केलें खूब चलयांक न्ही, 1 आनी 2 चलयांक न्ही, खूब जाणांक न्ही. जॉब दिता, हायफाय लेवल जॉब दिता म्हूण चलयांक हें करप आनी मागीर तांकां व्हरप, तांकां पिड्ड्यार करप, तांचे नाका जाल्ले फोटो काडप इन कॉम्प्रोमायजींग पोजिशन आनी मागीर तांकां ब्लॅकमेल करप.
चली इतली जाल्ली आसा की चल्यांनी दुसऱ्या चल्यां कडेन लोकां कडेन पयशे मागून ताका दिल्ले आसा बिकॉज आपले आबरू सांबाळपा जाय म्हूण. मेनी केसीस वन सिस्टर एंडेड अप इवन सेंडिंग हर यंगर सिस्टर. इट हर्ट्स. आय गेट गुजबम्स वेन आय टेल यू दीस बट इट्स अ फॅक्ट एंड ही हॅज डन द सेम. एंड लास्ट एक चलयेन जाल्यार आपले आवय बापायक सांगनासतना बापायचे आनी ताजे जॉयंट अकावंट आशिल्लो सुमार 40 लाख ट्रान्सफर केले आनी लास्ट एकल्यान जाल्यार आपलें घर जें आसता पळय फॅमिली घराचे पेपर आसता पळय ते देखून घाणेक धरून ताका पयशे दिले. आय टूक अप दॅट मॅटर. नोबडी वॉज रेडी टू टेक अप दॅट मॅटर. इतले कंप्लेन आसून यूज टू गीव बेल तो व्हडल्यो व्हडल्यो वडकी सांगतालो. बिस्ते भोपके मारप. CM म्हजो गट, मायकल लोबो म्हजो गट, हो म्हजो गट, कांय ना सगळे पोके फार आनी ते चलयांक भिरान घालतालो. आय टूक अप दॅट मॅटर. द पुलीस दे रियली आय टेल यू आय एम थोडे कडेन हांव खरें एप्रिशिएट करता पुलिसांनी. दे टूक इट व्हेरी सिरियसली. ती केस धाडली. ते चलयेक ड्रायव्हर व्हेलें खंय तें दाखय खंय खंय तुजे बरोबर विचारलें आनी ताका बाबड्याक घातलो कोलवाले. ताका घातलो कोलवाले आनी ताका बरें ट्रिटमेंट दिली. तुका कळ्ळें कसली ट्रिटमेंट दी. नाव इट सिम्स ही हॅड टू पे सम 6 lakhs फॉर अ बेल और समथींग एंड ही इज बीन टोल्ड नॉट टू गो आउट ऑफ कंट्री. जायते घातिल्ले आसा कंडिशन्स आनी चार्जशीट केल्ली आसा. सो दिस आर केसीस न्हू. असली केसीस पळयले न्ही तुका सांगता हांव ते भुरग्यांक पळयले न्ही 18 years 20 years टेंडर 12 वर्सांची चलयो आनी आवय स्वता म्हाका कितले कडेन तिडक मारता. आवय आय अंडरस्टँड आपले कुसव्यांतल्यान 9 म्हयने भुरग्यां धरून हाडटा पूण तांकां जाता फॅमिली नांव पिड्यार जातलें बापाचें नांव पिड्यार जातलें सोसायटींत आमकां रावपाक मेळपाना. असली केल्यार न्ही तुमी न्ही असले क्रिमिनल जे आसता पळय तांकां तुमी एक से दितात. तुमी तांकां प्रोत्साहन करता चल कर तूं आमी आसा न्ही आमी ओगी रावतलीं लजेक लागून ओगी रावतलीं. बट आय एडमायर सच केसीस वीच केम टू मी. सम मदर्स एंड फादर्स केम विथ मी. फादर्स बापूय येयल्ले आसा. वी वॉन्ट टू सी दॅट पर्सन इनसायड म्हणून. एंड आय टोल्ड देम भिवपाची गरज ना. आय विल बी देर. इफ यू ऑल आर स्ट्रॉंग आय एम सी बी स्ट्रॉंग म्हणून. इफ यू ऑल आर रेडी आय कॅन फायट फॉर यू ऑल म्हणून विदाउट टेकिंग अ नया पैसा विदाउट टेकिंग एनीथींग फ्रॉम देम. वी हॅव मेड इट अ पॉयंट फॉर सच क्रिमिनल्स टू सिट इन कोलवाले. सो भायर सरा भिनाकात लजनाकात कित्याक मिस्टेक सगळ्यां कडले जाता. इट इज नॉट दॅट तुमी जावन मिस्टेक केली आसा तुमचे ते केल्ले आसा बट देन यू हॅव टू कम आउट एंड बी द वॉयस. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग इनफ सो दॅट सच थिंग्स आर नॉट कंटिन्यूड एंड आनी चलयांची बळी वचपा नाका म्हणून. सो हांव आय सॅल्यूट दोज गर्ल्स यंग टेंडर गोन गर्ल्स. आय सपोर्ट देम. सो करता. आतां तुवें खुबशे कितें गजाल सांगले आतां तूं पळयतात गोवा कितलो रॅपिडली चेंज जायत आसा आनी खुबशे इश्यूज चालू आहा गोंयांत सद्याक जाता बट तेंचेर लक्ष वचना. सो असो एक मुद्दो म्हाका एक सांग की तुका दिसता तो उलोवपाक जाय आनी आमी तो इशू कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय सॉल्व करपाक. पण मुद्दे म्हाका खूब आसा खूब मुद्दे आसा पूण आय एम टुडेज डे न्हू जाल्यार फाटली 1 वर्स हांव लागलां फक्त क्रायम रेट्स वाडटा त्यो. क्रायम रेट्स इन द सेन्स मॉलेस्टेशन खूब जावपाक लागलां. कोण उलयना ताजेर. सेम सोशल स्टिग्मा ऑफिसांतनी जाता. गव्हर्मेंट ऑफिसांतनी म्हाजे कडेन केसीस आयिल्ल्यो आसा. हांव मुखार वता म्हणल्यार मागीर हाफ तांचे बँड येता नाका माय हजबंड हेज सेड नॉट टू बट दे डोंट मायंड. पुलीस हितून जाल्ले आसा. पुलीस डिपार्टमेंटान जाल्ले आसा. वन कॉन्स्टेबल केम टू मी एंड टोल्ड मी माय हायर अप लीडर वेन आय गो ही पिंचीज मी ही टीजीज मी ही पुल्स माय स्ट्रॅप हेज बीन टोल्ड टू मी. आय टेल इफ यू आर रेडी इफ यू आर नॉट रेडी हाऊ कॅन आय गो एंड फायट फॉर यू. यू हॅव टू कम ऑन द पयले यो. नॉट ओन्ली देर स्कुलांतनी जाता गव्हर्मेंट ऑफिसांत जाता बसींतनी जाता हे बारीक जाता बट सच थिंग्स नो आर हॅपनींग. आतां एक म्हणटा ते मॉलेस्टेशन मागीर दुसरें म्हणटा रेप्स कितले तरी केसीस पूण रेजिस्टर जायना शेण्या. कॉम्प्रोमायज करतात. ते म्हणटात तुमचे फॅमिलीक पळय आमचे चलयेचें नांव घातलें न्ही तुमचे चलयेचें नांव घातलें तुमी कित्याक आमी कितें दिवया मिटोवया तेंय चल्लां. दॅट इज रॉंग. यू ऑल आर प्रमोटींग द क्रिमिनल्स टू डू दीस. व्हेरी बॅड इट इज. दॅट फेलो आय टोल्ड यू प्राज प्रशांत ही इज डुईंग इट फॉर द लास्ट 12 years. लास्ट हांवें एक्सपोज करता की आतां कोलवाले गेलो कितले चलयांच्यो बोलयो काडसतल्यो. सो दॅट इज वॉट मेसेज आम गिवींग. क्रायम सरकारान देखून खंय तरी क्रायम एंड रेट्स इनक्रीज जाला ताजेर मातशें स्ट्रॉंगली धरपाक जाय. चड कितें जाता मगो लॅक ऑफ एविडन्स म्हणटा मगो आनी सोडून दिता. लॅक ऑफ एविडन्स मेळना न्ही ताका लागून जायते कितें कन्विक्शन रेट्स आमचे लो आसा. सो दॅट इज द प्रॉब्लम. त्यो चोऱ्यो आयज गोंयांत कितल्यो चोरी जावपाक कप करपाक जाय. फाटली चोरी घे तूं ते जाली ती बायनां जाली ती 3rd फ्लोरार वचून चोर दांड्यान तांकांच मारता रॉड घेवन तांचेच घेवन वता. हॅट्स ऑफ. पुलीस डीड अ गूड जॉब. 7 दिसां भितर हाडलें खरें बट हांव कितें म्हणटा प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. हाऊ वी कॅन प्रिवेंट. ताणें मार खालो तांचे राती डिस्टर्ब जालें 7 दिसान मेळूं तांकां पगार. प्रिवेंशन इज बेटर. पेट्रोलिंग करात न्ही पेट्रोलिंग. तुवें पळयलां आसतलें ते आनी म्हापसाले दोतरागे चोरी जाली
दोतरागेर वचून तेगेलीच च्या पिला चोर, तिका मारला आनी फ्रुट्स तांचे खाल्या चोरी. सो क्रायम रेट्स, सो आय फील क्रायम रेट्स खंय तरी म्हाका दिसता मातशें जावपा जाय मॉनिटर. डेवलपमेंट जाल्यार जावपा ना, डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ब्रिजीस येता, रोड्स येता, तें सदांचें. बट सेफ्टी एंड सेक्युरिटी इज मोर इम्पॉर्टंट टुडे टू द गोंयकार. आय फेल्ट वेरी बॅड येस्टरडे. आय सॉ वन व्हिडिओ, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आय थिंक इट्स इन आरपोरा वो सामवेर. एक हॉटेलांत कोण तो सिंग बिंग म्हणटात ते आयल्यात. ते कोण? तुम्ही आयज इतली दादागिरी जाल्या की नॉन गोवन्स आर कमिंग टू गोवा एंड डुईंग दादागिरी एंड एवरीबडी कॅन सी इट. आय डोंट नो, आय फील ताका रोखडेंच म्हाका एक तासा म्हाका दिसता ही शूड हॅव बीन पूट बिहायंड द बार्स. एंड आय थिंक दे हॅव टेकन सम एक्शन ऑर नॉट, आय नो, बट आय वॉज गोईंग थ्रू इट एंड आय एम गोना फॉलो इट अप बिकॉज हाव यू कॅन टेक इट. डू यू एक्सपेक्ट आमी दिल्ली गेलीं, आमी खंय कर्नाटका गेलीं, आमी महाराष्ट्रा गेलीं, आमी खंयच्या स्टेटीन गेलीं, आमची दादागिरी ते खोपोवन घेतले? आमी तामिळनाडू गेलीं, ते आमी खोपोवन घेतले? आमकां दांड्यांनी मारून भितर घालतले मगो. आमी गोंयकार चड बरीं सुसेगाद, समजिकायेची, हंबल, समजून घेता म्हणून डोंट टेक एडवांटेज. आय डिडंट लायक दॅट. आय कंडेम वॉट हॅज हॅपन. सो क्रायम एंड रेट, पुलिसांक सांगता, बी देर. आनी कितें सांगपाचें, आतां सद्या तुका खबर आसतलें 45 days जाले, आयज 46 डे. तें कितें जालें तें पळयलां आसतलें थंय नावेली. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत नावेली कॉलदेचो भुरगो आपल्या शॉपार आशिल्लो. एडबर्ग पेरेरा, आयज ही इज सफरींग. हाव ही इज, यू नो, ही इज लायक अ कॅबेज. हाव इज लायींग इन दॅट बॅड, यू नो, हांगा ऑक्सिजन घालून हें काडलां, वेंटिलेटर हांगा ऑक्सिजन घातला, ब्रेना कडल्यान एक पायप घातिल्ली आसा सगल्या कडेन. आनी आवय खंय आसता? आवय इज अ सिनियर सिटीजन. ताजे फियांचे गर्लफ्रेंड 13 years मोग तांचो लग्न जावपा आशिल्लें, तें खंय आसा? माशेन ताजे टिचर लुसिया म्हणटा ती. यू नो, 123 वॉर्ड GMCच्या भायल्यान न्ही, वॉर्डा भायल्यान ती न्हिदतात. मॅडम न्हीद ना म्हणटात 45 days. कित्याक? इमर्जन्सीज केसीस, एक्सिडंट, डेथ्स, हें तें, कार्डियक अरेस्ट, सिरियस केसीस. राती 2 3 टाटा करून ते हें घेवन येता. दे आर नॉट, इट इज नॉट अबाउट one person suffering, it is like 5 people in the family are suffering today. And for what? Mistake of one, mistake that he was assaulted. पुलिसाची मिस्टेक जाल्ली आसा, फिजिकल असॉल्ट केलो ताजेर, ताजी तकली फोडली थंय, पांयाक चेन बांदपाक अलावड आसा? हांगा रेपिस्ट आनी क्रिमिनलाक तुमी VVIP सर्वीस दिता मरे. ह्या चोरांक न्ही धरून व्हरता, तो कोणाक हल्लो केला तांकां धरून व्हरता, तुमी तांकां बरें 2 time जेवण दिता मरे कोळवाले. आनी हांकां? सो वेर इज दीस गॉन? इट हर्ट्स मी. आय एम फॉलोईंग अप दॅट मॅटर. आय एम बेगींग, प्लिडींग विथ द CM, आय एम प्लिडींग विथ द DGP, एंड आय नो वन थिंग, एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल्स, जस्टीस जातली. इट वील बी. एंड कोण रॉंग केला पळय तांकां सजाय मेळटली. देव म्हाका हें आसा, बट ओन्ली प्रेईंग दॅट दीस बॉय रिकवर्स एंड गेट्स वेल सून. आता इतल्या असं चडूच जालें हें सगळें. अपार्ट फ्रॉम दीस, लायक तूं आतां इतलें स्ट्रॉंग आसा, कितें तुजी अशी सॉफ्ट कॉर्नर सायड आसा, लायक वी डोंट नो, अशें कितें जे तुवें लिपोवन दवरलां आजून पावत ऑडियन्सा कडल्यान, लोकांक कडल्यान, लायक युअर हॉबीज मे बी? Those who are very close to me, my friends know, they'll be only able to tell you. Now, day before yesterday, 2nd December was my birthday and 3rd December was my wedding anniversary. And I was touched this time. In so many years, the journey, I was touched because kitle maka outpouring love, messages, prayers, even media groups had put. I was like so touched. Are itla mog म्हणून. The thing is that I look, I know, फियरलेस म्हणटात म्हाका, करेजियस म्हणटा म्हाका, बोल्ड म्हणटात, झगडटा, रस्त्यार वता जस्टिसा लागून. पीपल हॅव सीन दॅट सायड ऑफ मी. बट द अदर सायड ऑफ मी इज लायक, यू नो, पणस आसता पळय, भायल्यान घट्ट आसता पळय, भितर मोव आसता पळय, ती म्हजी. आय हॅव गॉट अ व्हेरी सॉफ्ट हार्ट. बाय गॉड्स ग्रेस, येस, आय एम अ व्हेरी हंबल पर्सन. म्हाका एटिट्यूड आनी इगो ना, खरें सांगता. आनी तूं म्हजे बरोबर कॉफीक बसले 5 minutes पुरो तुका प्रतिमा कितें तें कळपा. आय कॅन फॉरगिव अ पर्सन 10 times. And I am a person who will never reply to my critics. In this 28 years, 30 years of journey in political life, social life, there are सगळी तुका हें करपाना. थोडे ट्रोलिंग आसता, थोडे तुका क्रिटिसायजूय करता, बट यू विल सी मी नेवर क्रिटिसायजींग बॅक ओर नेवर रिएक्टींग. तें म्हाका देवान एक बरो स्वभाव दिल्लो आसा. आनी चड करून कितें इगो ना. कोणीय आसूं, तो कितलोय रीच आसूं आनी तो कितलोय गरीब आसूं, म्हजे दारां कोणूय येवं, दॅट सेम ट्रिटमेंट इज गिवन टू एवरी वन. एंड बेस्ट इज दॅट आय नेवर डिस्क्रिमिनेट. तो कोणीय जावं, खंयचोय जातीचो, धर्माचो, कास्टाचो आसूं. हांव प्रतिमा कित्याक म्हाका दिसता देवान म्हणटा ती 2 जात केल्या, एक म्हणटा तो दादलो आनी एक बायल, आनी दुसरी म्हणटा तें आय फील दॅट वी हॅव टू ओन्ली गो टू वन. म्हाजो रिलीजन कितें, म्हजो मनीसपण, ह्युमॅनिटी, काडीज हें आसपा जाय मनशाक. कित्याक फाल्यां तूं वतलें तेन्ना
लोक विचारपा ना तुजे कडेन कितले बँक बॅलन्स आशिल्ले आनी कितल्यो गाडयो आशिल्ल्यो आनी कितले बंगले आशिल्ले. तुका लोक विचारतले की तुजें नांव तूं कितें करून गेला, वॉट लिगसी ऑफ लेफ्ट. दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर. सो दॅट्स प्रतिमा. सो वन पीस ऑफ एडवायस सपोजिंगली तूं तुज्या चायल्डहुडान परत वचोंक शकतालें जाल्यार तूं तुज्या सेल्फाक कितें एडवायस दिवंक सोदता? I have no regrets about my thing. I feel that yes, my journey has been very good. I'm very lucky to be born in that Mendonça family. Of course, being a mother of two lovely children, the opportunities I got in my life, the struggles I had to face, and the best part about is that I believe in where there's a will, there's a way. I'm a fighter. From the time I'm born, I never give up. Failures don't distract me. Failures don't disappoint me. Nor does success take me up. हांव तशेंच आसा आनी म्हजें चायल्डहूड वॉज रियली गूड. आय वॉज लायक अ टॉम बॉय, एक चलो असो घरांत भाव नाशिल्लो म्हणून. आनी हांगाय वेन आय मॅरीड इन दीस कुतिनोज फॅमिली, जावं तो माय हजबंड, माय चिल्ड्रन, माय मदर इन लॉ, म्हाजे नंड्यो, सिस्टर इन लॉज, दतलाव, वाड्यार, you come to know. See, if you say, Pratima ma'am, what is that like, why itle struggles, itle fight करून देखून you are glowing. Why it is, it is glowing is when you are internally, inner peace असता पळय तो. आनी म्हाका खूब मोगो विश्वास आसा जेजूचेर. हांव खरें सांगता, आय एम व्हेरी दिस थिंग सारकें. आय ऑलवेज पूट जिजस फर्स्ट. कितें आसूं, बरें आसूं, वायट. हांव घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना आय प्रे टू जिजस. I always carry this. माझे रोजरी म्हज्या हातीन आसता. आय एम स्पिरिच्युअल ऑल्सो, वीच आय डोंट लायक टू शो. वाय वी हॅव टू शो? इट शूड बी इन द हार्ट. सो देवाचेंय मातशें म्हाका आसा. अँड आय फील दॅट वॉट एवर आय डू, आय टेल जिजस, दिस इज नॉट माय बॅटल. आय एम पुटींग यू फॉरवर्ड. आय एम जस्ट आय एम फायटींग. But you are the one who is supporting me and guiding me, and you are throughout with me. Because 2 years back, I could not. I was a hobbies. ती म्हाका उदोडी चालले तशें. I used to love swimming, then reading. And of course, you might get this thing, but I like to cook. Cook म्हळ्यार चड व्हडलें न्ही, बट बारीक बारीक करता कितें तरी. Good enough. But after 2 years back, when I had this hip surgery, that taught me a lot in life. When I was, माझे right hipaचे ऑपरेशन जालें. There are many things I can't do now. I can't jump. I can't do Zumba. I was a very good Zumba dancer. I can't swim now the way I used to. So I can't sit down, मांडी घालून. आतां एजिटेशनाक ती पयलां आसता. प्रतिमा म्हणल्यार रस्त्यार बसताले. कांद्याचें एजिटेशन आसूं, सिलिंडराचें एजिटेशन आसूं, बायलांचें कितें प्रॉब्लम जावं, वचप पुलीस स्टेशना भायल्यान सकयल बसप. आतां म्हाका सांबाळपा पडटा बसता तेन्ना. These things have taught me. But at the same time, one more thing, what has helped me is that Jesus loves me, and Jesus only has given me this power. आनी कोणी म्हज्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार गिव अप करता आशिल्लो आनी घरा कडेन आसता आसलो. बट म्हाका आनी जोश दिल्लो. सो आय एम डुईंग इट. आतां तूं इतले सगळे केसीस पळयता, सगळें करता, बट तूं तुज्या खातीर केन्ना टायम काडटा, लायक सेल्फ टायम? दॅट इज द ओनली थिंग लॅकिंग रायट नाव. इतलें स्पीड जाल्लें आसा, कित्याक आतां म्हाका ब्रेकूच मेळना. सकाळीं उठल्यार 9:30 स्टार्ट जाता. कोण कोण घरा कडेन येता, दनपारां जेवता तेन्ना तांकां खबर आसता मॅडम ह्या टायमार घरा आसतली. हांव आसूं नासूं. सो म्हणजे टायम काडप पडटा. फस्ट एटलीस्ट आय हॅड समथींग. आय टू स्पेंड टायम विथ माय फ्रेंड्स, सोशलायज करताले, टू गो फॉर डिनर्स एंड ऑल, वीच इज कट डावन नाव. स्पेशली इवन नाव इफ देर आर सो मेनी इनवायट्स आपयतात, फंक्शनाक न्ही आपयतात. आय हॅव टू इदर गो जस्ट विजीट, हात दिवन येवपा पडटा. बिकॉज केन्ना रिलॅक्स जातलें घरा कडेन. बिकॉज आय हॅव गॉट 2 pets. वन इज माय स्काय एप्सो डॉग आनी पर्शियन कॅट आसा. सो तांचे बरोबर टायम स्पेंड करता, कित्याक दोगांय भुरगीं घरा कडेन नात. वन इज डॉक्टर, ही इज डुईंग देर, एंड अदर वन इज इन द हॉस्टेल. सो दीस आर माय 2 kids whom I spend time with. And that's it. आमी खूब कितें सामकें सिरियस टॉपिक्साचेर उलयली. हो म्हाजो तुका पर्सनल क्वेश्चन की इन फ्युचर अशें कितें तुजे ड्रिम्स आसा, मिशन्स आसा जे तुका फुडें अचीव करपाक जाय? Definitely, one dream is left. One dream is left to go in the assembly in 2027. And I think लोकांचो मोग, लोकांचो साथ, लोकांचे प्रेज, लोकांचे ब्लेसिंगान हांव थंय वतलें. कित्याक थिंग्स आर नॉट द सेम. नाव आय एम बिकम अ व्हेरी ग्रासरूट वर्कर म्हणपाक तुका. लोकल बारीक लोकांचे मुद्दे घेवन वचपाचे. म्हाका दिसता आयज जेन्ना लोक सांगता मॅडम आमकां तूं रिप्रेझेंट केल्ली जाय, खंय तरी बायलांचो आवाज जाल्लो जाय. बिकॉज आय एम नॉट एनी मिनिस्टर्स ग्रँडडॉटर ऑर वायफ ऑर कोणाची चली न्ही मिनिस्टराची. एक लोकल चली जी खूब कश्ट करून आयज ह्या मळार पावल्या. सो आय फील देवाच्या आशिर्वादान, जेजूच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या आशिर्वादान खंय तरी 27 म्हाका एसेंब्लीक वचपाक जाय. सो दॅट आय कॅन वर्क फॉर गोवा एंड गोवन्स एंड बी द वॉयस इन द एसेंब्ली
टू फायट फॉर गोवा एंड गोवन्स तितलेंच. वी विश यू ऑल द लक फॉर दॅट. थँक्यू मॅम. आणि थँक्यू सो मच तुजो टायम काडून हांगासर येयले. आय थिंक खूब कितें उरलेलें आमच्या आजून उलोवपाचें बट जावंक ना तें पॉसिबल. चड जालें. सो या थँक्यू सो मच. I would like to thank गोंयकारपण, this channel, especially editor तुमचो जो सूरज बाब आसा, who's been my friends for ages. I wish you all the best because I can see गोंयकारपण हांव तुमकां फॉलो करता. It's not I'm not following, I'm following every day. I see your sir's interviews, Suraj's, you are interviewing other girls. You are doing pretty well. So I wish you all the best and luck. May you all आणि तुमचे हे जावन दी सक्सेसफूल जावन दी आणि हो आवाज जो आसा गोंयकारपणाचो तुमचो सगळ्या घरांतनी पावूं दी म्हणून मागता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.